30 तारखेक जर स्टील जावन वयतले जाल्यार आमचो मुवमेंट गव्हर्नराच्या अगेन्स्ट खर आसतलो आणि थंय दया माया काय ना तिची एज आणि कितें पळोवन सामके रावताले की बाबू खूप पावट थंय पावतलो मातसो बाबू तिका मातशें ह्या जालो आवयची भशेन एज आसा आतां आनी प्रॉब्लम ना मागीर एज थंय तर कॉन्स्टिट्युशन सगळें तर तुमी हेच काबार करता लोकांची 4 आमदारांची संदी वतयता आमी सांगला बाबू आतां तिका न्ही उगी रावप ना म्हणून म्हणलं एक उत्तर घटनेची राखणदार ती उरपाक जाय भाजपाची राखणदार ती आणि थोड्या आमदारांक ते आवाज करपाची सुद्धा शाश्वती ना म्हणटकर थोड्या आमदारांक दिसता की आमी आवाज काडटात त्यांचा आवाज सुद्धा आमी जावपाक सोदता पूण आमी बरोबर सांगता तुमकां ऑलरेडी प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा आनीक राज्यपालाक ऑलरेडी फायल पावल्ली आसा आनीक ती सध्या नोटिफिकेशन भायर येयला काय येवना काय कळना कारण हो सरकार धापून ताका दिसता कितें धापून रावन ते सगळे भितरल्यान करता सगळ्यो गजाली भायर खबर आसता अरे सेशन जातलेच धरुया 20 तारखेक काँग्रेसी कितें स्ट्रॅटजी आसा कोण आसतलो तुमचो उमेदवार आमी सेशन 4 आमदार तुमी जायना 4 आमदार इलेक्ट जावपाचे आसा 3 दिसां भितर कितें कितें आसा तुमचे बरोबर पूण जातलेच सेशन धरुया आमी जावपाक दिवपाना आमकां खुबशे ऑप्शन ओपन आसा हे तुमचे 4 आमदार जावचे पयलीं कितें आसा तुमचो स्पीकर ना थंय स्पीकर ऑलरेडी आसा बॉयकॉट आमी ते स्पीकराची इलेक्शन जे फुल हाऊस नासतना आमी जावपाक दिवपाना आमी कायदेशीर लढा दितले इलेक्शन कमिशनाक तुमी इलेक्शन कमिशनाक कितें स्ट्रॅटेजी आसा पळय ती आमी स्ट्रॅटेजी आमी सांगतले